जाकोबाचें पत्र 5 गिरेस्तांक शिटकावणी. आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात त्या हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो गिरेस्तांको कुसून गेल्यात आनी तुमचीं वस्त्रां सानशेन केल्यांत. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक कळोम लागल्या आनी तांची कळोम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी तुमचें मांस खावन उडयतली. निमाणे दीस पावत येतात आनी तुमी पुंजायल्यात त्यो गिरेस्तांको त्या दिसांक तुमकांच गिरासूंक एक उजो. तुमच्या शेतांची लुंवणी केल्या त्या वावराड्यांक तुमी मजुरी दिवंक ना. तींच आतां तुमचेर आड बोब मारतात. तांच्या हुयेल्यांचो साद सर्वेस्परा सोर पदवेदार देवाच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त सुखाचें आनी दोबाज्यान जालां आनी अशें तुमी गोरवां भाशेन चोरभेवून गेल्यात. पूण तुमकां मारून उडोवपाचो दीस लागीं आसा. निरपराधी मनशाचेर फर्मोण मारून तांकां तुमी जिवेशीं मारलीं आनी तांणी तुमचेर आड बोळ करूंक ना. सुमी येवचो जालो. म्हज्या भावां भयणींनो, सुमी हे पर्यान सोंसणीकाय दवरात. शेतकामत्यांचो उगडास करात. जमीन उत्पन्न करतली त्या मोलादीक पिकाची आशा दवरून तो सरोड काळाच्या आनी वसंत काळाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावता. तशेंच तुमी सोंसणीकाय दवरात. तीर आसूं तुमचो बोरवोसो, कित्याक सुमी येवचो जालो. तुमचेर कास्तीचें फर्मोण पडना जावंक भावां भयणींनो, एकामेकाचेर गुणगुणू नाकात. हो पळय, नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा. म्हज्या भावां भयणींनो, सर्वेस्पराच्या नांवान उलयात त्या प्रवाद्याचो उगडास करात. तुमकां खूब कश्ट सोंसचे पडले तेन्ना तांणी ते व्हडे सोंसणीकायेन घेतले, तर तांची देख घेयात. तांचे सोंसणीकाये पासत तांकां आमी सुभागी म्हणटाव. जाकोबाचे सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या आनी कसो सर्वेस्परान शेवटाक ताका सुभां आशिर्वाद दिलो तें तुमी जाणत, कित्याक सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. निमाण्यो बुद्धी. चडांत चड म्हज्या भावां भयणींनो, सोपूत घेवूं नाकात, जावं स्वर्गाच्यान, जावं संवसाराच्यान, जावं दुसरे कसलेय वस्तूच्यान. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, हय जाल्यार हय आनी ना जाल्यार ना, ना तर तुमी देवाचे नितीक सांपडटल्यात. तुमचे मदें कोण त्रासांत सांपडल्यात, तांणी प्रार्थना करचें. कोण खुशाल आसात, तांणी दिनवासनेचीं गितां गावचीं. तुमचे मदें कोण पिडेस्त आसात, तांणी पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवचें. हांणी तांचे खातीर मागणें करचें आनी सुमयाच्या नांवान तांकां तेलान मागचीं. हें मागणें भावार्थान केलें जाल्यार पिडेस्त मनशां पिडेंतलीं उठटलीं आनी सुमी तांकां नव्यान भलायकी दितलो. आनी तांणी पातकां केल्यांत जाल्यार तांकां देवाचें भोगसणें मेळटलें. म्हणटच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात आनी एकामेकाक पासत मागात. देवाक मानलोल्या मनशाच्या कोतकोतीत मागण्यांक खूब बळ आसा. एलिजा आमचेच भाशेन मनीस आसलो. पावस पडना जावंक ताणें कोतकोत्यान मागलें आनी 3.5 वर्सां प्रिथुमेचेर पावस पडूंकूच ना. उपरांत ताणें नव्यान मागणें केलें आनी मळबान पावस घालो आनी जमनीन आपलीं फळां दिलीं. म्हज्या भावां भयणींनो, तुमचे मदलो कोण कोण स्वता तावन
कोट सोडली जाल्यार आनी दुसरीं कोण तांकां परतून हाडटीत जाल्यार हांणी हें मतींत दवरचें, जीं कोण खोट्या रस्त्यान चलतल्या पातक्याक परतून हाडटात तीं तांकां मोण्णांतलीं वाटायतलीं आनी आपणाकूच खूब पातकांचें बोगसणें जोडटलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.